गोरवाच्या खावडीचो कच्चो म्हाल घेता आसतना नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाचे नेम पाळून घेवपाचो आसता। खावडीन कितें आसा ते परचेज ऑर्डरीन नमूद करचें पडटा। फूड प्रोटीन 37%, फायबर मॅक्झिमम 16%, सिलिका मॅक्झिमम 2.5% आणि मॉइश्चर मॅक्झिमम 10%। आता ही पळयात 2016 आणि 2017ची परचेज ऑर्डर। ह्या ऑर्डरीन सगळे नमूद केल्ले आसा। आता फेब्रुवारी आणि एप्रिल 2019ची परचेज ऑर्डर पळयात। हातून आयटम कॉलमान आमकां दिसता ते कॉटन सीड एक्सट्रॅक्शन आणि प्रोटीन 40%। ह्या ऑर्डरीन एक गजाल उक्ताडार येता, ती म्हणजे नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाचे नेम पाळिनासतना सुमार 800 मेट्रिक टन खावडीच्या कच्च्या मालाची ऑर्डर महाराष्ट्राच्या भक्ती एक्सट्रॅक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडाक दिली। सुमार 2 कोटीची ऑर्डर। आता हे पळयात, भक्ती एक्सट्रॅक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडाच्या खावडीच्या कच्च्या मालाची क्वालिटी बाबत म्हूण एकल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यान गोवा डेअरी मॅनेजमेंटाक रिपोर्ट दिलो। ऑफिसर आणि ताच्या टीमीन भक्ती एक्सट्रॅक्शन आणि महालक्ष्मी कॅटल फिडाचे सॅम्पल तपासले। आमच्याकडे दोगांचे विज्युअल्स आसात। ही खावड आतां आमकां गोवा डेअरींतल्यान येता आनी हीच खावड आमी सद्या आतां गोरवांक घालतात। आमकां खबर नाशिल्लें की ही अशी आहा म्हणून, आनी हें सॅम्पल आमकां डेअरींतल्यान जेन्ना मेवलें सामकें एक धोकादायक असो न्यूजसो आमकां मेवलो। आनी तेच बरोबर हेजी पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं अशेंच हितून भितर टॉक्सीन मेळ्ळें आनी अशेंच आमच्या प्रुडंटांनी तेजेर हें केलें आनी तें सगळो माल तेंच्यांनी रिटर्न केल्लो। तेच बरोबर आमकां आतां एक भंय पडल्या की आमची गोरवांचे लायफाचेर हे खेळटात। ही आतां खावड आमी कशी करून हें करची, आनी हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जी आतां तेंगे तें रॉ मटेरियल पडोन आहा तेजेर ताबडतोब तेजी रेड करची आनी तेजेर ताबडतोब आतां इन्क्वायरी करची अशी। आता मेरेन गोवा डेअरीन खंय खावडीचो 500 मेट्रिक टन कच्चो म्हाल वापरला आणि सुमार 200 मेट्रिक टन उरला म्हणून सुत्रां सांगतात। खावडीचो कच्चो म्हाल बाबत म्हणटा ताचेर प्रुडंटान 5 फेब्रुवाराक रिपोर्ट केल्लो। गोवा डेअरीची खावड गोरवां खावंक कित्याक सोदिनात ताचो हो पुरावो। समूल बागायतदारा सारकेल्या संस्थांकडच्यान दूधकार खावड आणि पेंड घेता हे हाकाच लागून। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।